बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जो असलो जो असा आणि सदाकाळ आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं भाव भयणीनो आमी सांत बांदुकीत आसतना पाश्कुआल त्रिंदादी आमचे बाब आसत मागुया स्वर्गीचे बापान ताका आपली शांतीन घेवंक तशेंच मागुया कार्दोज वाड्यांतली आमची भयण मारिया फ्रांसिस्का बियागास उंतोल्ल्या स्वर्गीच्या बापान तिकाय शासनाची सवस्काय दी म्हूण मागतना आमचो बिश्प साहेब आदलो बिशप एमेरिटूस राऊल निकलाव गोन्साल्वीस काल सकाळीं उंतरलो जायतीं वर्सां गोंयचे पवित्र सभेंत ताणें पोटतिडकीन वावर केलो जायतें कितें आमचे महाधर्म प्रांतांत ताणें करून दवरलें जायते तरेच्या प्रश्नांक ताणें बोडान फुडो केलो आनी जायते जायते यादनीक तांकां यादनीकपणाची मागणी तरणाट्यांक क्रिस्माचो संस्कार आनी सगळे फिरगोजांनी आपले गवळीक भेट ताणें केली ताचे देण्या खातीर देवाक दिनासतना स्वर्गीच्या बापान ताका आपली शांतीन घेवंक एका बऱ्या गवळ्याची मुजरी ताका फाव करूंक ताचे पासत मागुया आज आपलो वाडदीस समरमतात आपलो 21वो वाडदीस समरमता आमचे बाय मिशेल डायसापिको स्वर्गीच्या बापान तिचेर भरपूर आपली कृपा ओतूंक आनी कुडी मनाची शांती आनी कुशलकाय जाणवाय तिका फाव करूंक मागुया तशेंच आपलो वाडदीस समरमतात कारिना पेईस फेबियन थॉमस रॉड्रिगीस साविता डिसोजा PPC मेंबर आमचे एजी फेर्नांदीस आनी दायना आमची भयण दुबाय रावता तांचो आज वाडदीस केरीत भाशेन तांकांय आमी देवाची भरपूर आशिर्वाद बेसांवां मागुया आनी बरी भलायकी तांकां आमी बापा लागीं प्रार्थुया आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन आमी वांटो घेवंक आमचे काळजा मनाची तयारी करूंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणे मागुया हांव पातकी सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून जाणां उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे सद्भाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्वपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं आमेन.
प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची इंतेसां एक एकल्याची मागणी बापाक उबारुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. आमच्या जिविताचे देण्या खातीर आनी सगळें जें आमी अनुभवता ताचे खातीर आमी तुका दिनवासता. तुजेच आसऱ्यान आनी तुजेच उजवाडान सगळे तरेचे वायटाचे जैत व्हरूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत जियोंक आमकां कृपा दी. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, त्या दिसा दाविदाचो मोडलोलो तोंबू हांव नव्यान उबारतलो, ताच्यो वेऱ्यो सारक्यो करतलो आनी गोरटान जाल्लो तो नव्यान उबो करतलो आनी आदी आसलो तसो तो हांव नव्यान बांदतलो. हे भाशेन एदोमाच्या उरलोल्याक आनी जाचेर म्हजें नांव उचारलोलें आसा त्या सगळ्या राष्ट्रांक ती आपल्या ताब्यांत करतली. अशें सांगतात तो सर्वेस्पोर आनी तो हें शार्ती पावयतलो. पळयात, असले दीस येतात, सर्वेस्पोर उलयता, की शेतां नागरिना फुडें पीक येतलें आनी रोयना फुडें दाकाचो रोस मेळटलो. पर्वताचो नवो सोरो पासारतलो आनी दोंगरा वयल्यान तो व्हांवून वेतलो. तेन्ना इस्रायल म्हजे पोरचेक हांव परतून तिच्या देसांत हाडटलो. मोडलोलीं शारां ती नव्यान बांदतली आनी तातूंत रावतली. दाकां मोळे लायतली आनी सोरो पियेतली. पोरसून लावन तांची फळां खातली. हांव तांकां तांच्या देसांत व्हरून लायतलो आनी हांवें तांकां दिला त्या देसांतलीं कोण तांकां उमटून काडचो ना. हें सांगतात तो सर्वेस्पोर तुजो देव. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. पोतून म्हणया, सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर सांगता ते चीट दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरचेक आपल्या भोगतांक सगळ्या काळसान आपणाशी परतल्यांक शांती. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेगींत घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर म्हणटा, आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोल पिकाल. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Soles por
परमेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जुवांचे शीस जेजू सोशे आयले आनी तांणी म्हळें, आमी आनी फारिजेव उपास करता, पूण तुजें शीस करिनात. तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बराबर न्हवरो आसोसर न्हवऱ्याचे पावणे दुखांत आसूंक जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी ते तेन्ना उपास करतले. पोरण्या आंगोस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना, कित्याक तो आंगोस्त्राचीं सुतां ओडून काडटा आनी फाळो उदीक विकोट जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या बोल्लांनी भरिनात. भरीत जाल्यार बोल्लां फुट्टलीं आनी सोरोय व्हांवतलो आनी बोल्लांचोय इबाड जातलो. ना, नवो सोरो नव्या बोल्लांनी भरतात आनी दोनूय बरीं उरतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, फाटले 2 दीस भरपूर पावस पडलो आनी आमच्या रस्त्यांचेर आतां फोंडकुलां पडलीं. आमचे मिरामारच्या रोडाचेर बरो रस्तो तो सगळोच ताका क्रेटर्स कशे जाल्यात. आनी आतां पावस उणें जाता तेन्ना ती फोंडकुलां भरूंक येतले आमचे सरकारी मनीस, PWDचे मनीस. बोत्तले टेम्पररी पॅच वर्क आमी म्हणटात ताका. इल्ले कोत्तले वयतले. जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर 3 म्हयने आसात आनीक पावस पडलो म्हणटूच ते फोंडकुलां व्हडलीं जातलीं. ते कितें केलां तें कांय सून करून वेतले. दॅट इज कॉल्ड पॅच वर्क. आनी आमी जाणा तो गना, ते तो गना. आज जेजू तोहरेंच कितें आमकां सांगता, पॅच वर्क. पोरण्या आंगोस्त्राक कोणूच नव्या आंगोस्त्राचो कुडको लायना, जेजू सांगता. आनी पोरण्या बोल्लांनी नवो सोरो घालिना. आमच्या जिवितांत बाबा म्हणून आज हो संदेश घेवन घालया. कित्याक जेजू अशें म्हणटा? कित्याक ते येतात आनी सांगतात, जिवांचे शीस आनी फारीचे उपास करतात. अमकेच दीस आसले पूण ते सुबेज करताले, भक्तीपणान आनीक उपास करताले. आनीक उपास करूंक जाय आसलो तांकां जाय आसलें जेजूनय आपल्या शिसांक तेच भाशेन जायते पावट उपास करूंक शिकयल्ले. पूण थोडे पावटी ते उपास करता म्हूण लोकांक दाखयताले. उपासाची शिकवण तांच्या मनांत वचून आसली. एके वाटेन उपास करताले आनी दुसरे वाटेन तांची जिविताची चाल सारकी नासली. आमोस प्रवादी काल ताका सांगतालो, तुमी रावतात, सोनवार केन्ना काबार जातलो आमचे तांदूळ विकेक घालूंक. तुमी रावतात अनाथांक, रान बायलांक फटोवपाक, तागडे फाटल्यान अजून घालून वेपार विकपाक. अशें तुमी करतात. आनी त्याच बरोबर तुमी उपास करतात. जेजू तांकां नवी शिकवण दितालो. उपासा विशीं शिकवण दिता आसतना जेजू म्हणटा, तूं उपास करता तेन्ना म्हणटा कोणाक गोमचें न्हय, तुजें तोंड, तुज्या माथ्याक तेल लाय, परमळ घाल, खुशाल राव. गुप्ती उपास करता तो बाप पळयता, तो तुका इनाम दितलो. तुजें उपास तुजो गुप्ती जावंक जाय, लोकांक दाखोवंक न्हय. भाव भयणीनो, जायते पावटी आमचे क्रिस्ती जिवितांत जायते तरेचे शिकवण्यो आनी जायते तरेच्यो आड मनांत परंपरा आयिल्ल्यो आसात. आनी त्यो जायते पावटी हो पॅच वर्क कशें करता. आमी खरी क्रिस्ती जाणवाय आपणावंक जाय, शिकवण आपणावंक जाय.
पवित्र सभेची शिकवण घेवंक जाय आनी ती वेव्हारांत घालूंक जिवंक जाय. जेजू नवी दिशा घेवन आयलो आमकां. जेजू आमकां सोत वाट आनी जिवीत आमकां वाट दाखोवंक वयलो स्वताची प्रामाणीकपणाची नव्या जिविताची. फारिजेवांनी जुवांचे शीस आदलेंच कितें घेवन आसले, देखून जेजू तांकां सांगता नो मोर पॅचवर्क, नो मोर पॅचवर्क. लेट अस एक्सेप्ट द रियल ट्रूथ. जेजू ही हिमसेल्फ वॉज द वे, द ट्रूथ एंड द लायफ. भाव भयणीनो, आयज हे मिसांत वांटो घेता आसतना आमकांय सगल्यांक कृपा मागूया. जायते फावटी आमची मनां घुस्पतात, जायते फावटी खरी आनी सरळ शिकवण आपणावंक आमकां जायते फावटी कठीण जाता. जायते फावटी इतली वर्सांची परंपरा आमी पाडून आयल्या आनी ती परंपराच जायते फावटी आमकां पवार्थाची स्वताक ही दिसता. ना, आमी खरी शिकवण घेवन आमचें मन उजवाडावन आमी सर्गीचे वाटेची पावलां मारूंक जाय. तर हाजी कृपा तेच जेजू लागीं आमकां मागुया. जेजू म्हणटा आपणा बरोबर न्हवरो आसोसर न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता. जेजू आमचे बरोबर आसा. बापाची वसूंक तो वाट, सोत आनी जिवीत. बेटोने वेळार गायन गावया. C38 तुकांच बापा, पेज 44. C38 पेज 44. मोजे हाथ के मोजे पाय भावंडी आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नागणे पवित्र सभेच्या दावाक देवा आमचे मोगाळ बापा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय. देखून हे संस्काराक फावो तसली जावन दी आमचे काळजाची भोगती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन भासुया. होय वशा आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन भासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो ते तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोसलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो चारो करून तुवें ताका पाठयली. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां म्हजे उदरीत ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांच्या समेस्त भक्तां सांगली तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. The
बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसात समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात, म्हज्या रगताची कास. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगुटुया. सुम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी कावसींतलें पियेता, तितलेय फावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बाबाक, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो परवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार माई देवाची माई सांगती, बागेन सुसे तिचो पोती, बागेन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगत्यां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. भयणी भावंदो, जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमी तयारी करता. जेजू आमकां बापाची वचूंक एक वाट, ते वाटेन चलून जायते फावटी आमकांच कितें आनी आमी चिंता तांतलें सोडून दिवंक जाय. नो पॅचवर्क. वी मस्ट कम टू ए न्यू डिमेन्शन ऑफ फेथ. नो उजवाड बावडताचो घेवन आमी फुडें वाट चलूंक जाय. न्ही करूंक जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता, आमकां आपलो आत्मो दिता. हेच आत्म्यांतल्यान पवित्र सभा आज फुडें वता. आमी सगळीं सांगताक वावरून आयच्या काळाक उपकारता तसली आमी डिसिजन्स घेवंक, आयच्या काळाक उपकारता ते तरेन आमी बावट परगटूंक आमकां घोटाय आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी अशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, वायटांतली सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटोय आनी सुराखंतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच ससनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या दोडमुतांक मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे जेजूचे जेवणांत आतां वांटून घेतिली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावुया. D6 भाव भयणी आमी सगलीं पेज 49. D6 पेज 49. भाव भयणी आमी सगलीं सर्वेस्पराची Jesu Pan, somestanzo, taco baba kujanco, kurako gekame kaco, sosame kelatumco, belatumi, kudakite, korek santama. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमचे बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुजें जिवान आमकां बरोव. हे पुरी सद्दां तुका मोगान एकवटून सासणांक तोचता तसलो फूड आमी काडून पावूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. बांबुडीनो फाल्यां आयतार भाग्यून तोमास आपोस्ल
जेजूचो दोन मृताची परब आमकां इंदीक एक व्हडलो दोबाजो भाग्यून थॉमस भावार्थ घेवन आमच्या भारत देशांत आयलो आनी माद्रास वाठारांत आदी माद्रास आतां चेन्नय ह्या वाठारांत भावार्था खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. फाल्यां आमकां भारताच्या लोकांक एक व्हडली परब भावार्थान मिसांत वांटो घेवन भाग्यून थॉमसा सारकेली जेजूचे गोवाय जावंक मागुया. फाल्यां मारिये फ्रांसिस्का वियेगाची आमची भयण ओतोल्ल्या कार्दोज वाडो कामिलोची आवय 3:30 वरांचेर तिचो इंतेर. मारिया फ्रांसिस्का वियेगास कार्दोज वाडो. आमचे बिश साहेबाचो इंतेर सोमारा दीस 4 वरांचेर सी कॅथिड्रल ओल्ड गोवा. सोमारा दिसाक सांजे 4 वरांचेर सी कॅथिड्रलांत ओल्ड गोवा. डेली फ्लॅश आनी जिविताचो प्रकाश जुलय ऑगस्ट म्हयन्याची आमकां पावन सोल्ल्यान कोणें व्हरूंक ना. कोणाक जाय सांकिश्चींत आसात व्हरचें म्हूण मागता. खेरीत भाशेन आमची दिनवास आनी आमची शाबासकी आनी आमची पोरबी आमची भयण मिशेल डायस सापेको आज तिच्या 21व्या वाडदिसा सोमयार आमच्यो तिनूय भयणी डायस सापेको भयणी सिस्टर्स आमचे इगोजीन उर्बीन गायन मंडळीक आदार दितात आनी मोगान सेवा करतात तांकां. आनी बुकरून मिशेल आमचे भयणीक आज ताची 21वी वाडदिसा सोमयार आमी खेरीत भाशेन पोरबी दिता. तशें आमची PPC मेंबर एजी तिचो आज वाडदीस तिचे पासत मागुया. आतां मीस जाल्या उपरांत आमचे भयण मिशेलाक आमी हॅपी बर्थडे गायन करतले हांव आनी आमचें तोंड गोड करून इल्लोसो केकीचो घेवया. आनीक आमची पोरबी आनी बरे आवंडे हे आमचे भयणीक आज दाखोवया. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाक गायन गावुया E2 अर्गा तुका सोमया पेज 76. E2 पेज 76. Dolina